नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. गोंयांत परत जावंक लागले धर्माचेर आघात. गरिबी परिस्थितीचो फायदो घेवन धर्मांतरां सरकार अशें जावंक दिवचो ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. SC, ST, OBC आमदार मंत्र्याचो सत्कार. मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या टर्मात सगल्यो मुनकारी राना हक्क केशी क्लियर. वर्स भितर कोंकणी शिकपाची राज्यपालाची तयारी. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतूय जावंक जाय. हायकोर्टाक लेखी बरोवन सरकार करतलो यत्न. मुख्यमंत्र्याचे हिंदी संमेलनात वक्तव्य. थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना. थोड्यांची रावपाची इत्सा. पक्ष आनी लोक सांग मेरेन खासदारकेची सेवा चालूच. श्रीपाद भाऊचे बाशिंग बांदिल्ल्यांक शिनार. आज गुड फ्रायडे. संवसारा बरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजू ख्रिस्ताचे कश्ट मरणाचो काडलो उगडास. आता इस्टर मेरेन उपास, आंगवणी, मौनाचो काळ. इंटरनेटावेलो फॉरेनरांचो चोरिल्लो डाटा घेवन मायक्रोसॉफ्ट स्टाफाच्या नांवान लूट. सॉफ्टवेअर अपडेट, एंटीव्हायरस इन्स्टॉलाच्या नांवान तोपी. पिळण भाड्याच्या रुमात फेक कॉल सेंटर. म्हादय अभयारण्यात वाघ दिसता तो स्थायीक न्ही, यो वच करपी. राना मंत्र्याचो दावो. व्याघ्र क्षेत्र करपाचो खंय प्रस्नूच येना. पर्यावरण जाणकार म्हणटात राना मंत्री अज्ञानी. दाबाळ बेतोडे दूधसागर न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्ले 9 जाणांच्या ग्रुपाचेर आकांत. दोग बुडले. एकल्याक साल्वार करून GMCत, दुसऱ्याची बॉडी मेळ्ळी. गोंयांतूय परत धर्माचेर आघात जावंक लागल्यात. गरिबी आनी परिस्थितीचो फायदो घेवन धर्म बदलूंक लायतात. सरकार असलें जावंक दिवचो ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. लोकांनी खंय जागे जावंक जाय. कुडण्या रामपुरुष देवस्थानाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. देवळांनी भजनां, पुजा, आरती चालू उरल्यारूच खंय फुडले पिळगेक संस्कृती कळटली. परत एकदा धर्माचेर आघात जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. हांव एक खोटें उलयना. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी सुद्दां आज धर्म परिवर्तन करपा खातीर लोक फुडें सरसावत आसात. आनी वेगवेगळ्या लोकांचो वेगवेगळ्या गोश्टींचो फायदो घेवन, म्हणजे कोण तरी गरीब आसा, कोण तरी अल्पसंख्याक आसा, कोण तरी थंयसर मागासलेल्यांतलो आसा, ताका खंय तरी जेवण ना, ताका खंय तरी नोकरी ना, ह्या लोकांक खंय तरी अशा पद्दतीत घेवन आमी म्हणटा की चुकून अशा पद्दतीत धर्म परिवर्तन जावचें न्ही म्हणून, म्हणजे सरकार धर्म परिवर्तन केन्नाच जावपाक दिवचें ना. बट तरी सुद्दां म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. गांवांतल्या प्रत्येक देवस्थानांनी जागे जावपाची गरज आसा. बारीक बारीक जे देवस्थान कुटुंब आसा हांच्यांनी जागे जावपाची गरज आसा. 60 वर्साच्या पयलीं आमी देव, धर्म आनी देश ह्या तीन, म्हणजे देव वाचलो जाल्यार आपलो धर्म वाचतलो, आनी धर्म वाचलो जाल्यार आपलो देश वाचतलो. ह्या भावनेंतल्यान लोक आपलो देव घेवन पळटाले ह्याच गोंयांत. पण गेल्या 60 वर्साच्या उपरांत खूब जाणांनी, म्हणजे खुबश्या फॅमिलींनी परत एकदां, म्हणजे आपूण ज्या ज्या जाग्या वयल्यान परत एकदां आमची विस्थापीत जावन दुसरे कडेन गेले थंय वचपाचो प्रयत्न केलो. थंय आपलें कुळदैवत सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो. कुळदेवळांनी वचपाक सुरवात केली. म्हणजे पोर्तुगीज काळात ज्यो देव आनी संस्कृती नश्ट जाल्ली ती परत एकदां पुनर्स्थापीत करपाचो प्रयत्न त्या फॅमिलींनी केलो. खूब कडेन आमी पळयता की देवळां जाता, पण त्या देवळांनी वर्सान एकदांच लोक वयता. ताच्या पलीकडे लोक वयताना दिसना. बट त्याच देवळांनी आमकां सातत्यात, म्हणजे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सुद्दां, म्हणजे तेजी पुजा अर्चा आसतली, भजन संस्कृती आसतली, आरती संस्कृती आसतली, म्हणजे ती रोज जावपाक जाय.
फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्या मुणकारी आनी राना हक्कांच्यो केशी तडीक लायताले. पयल्या टर्मात 500 मायज सुटल्यो म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात. गोमंतक बहुजन महासंघान SC ST OBC आमदार मंत्र्यांचो भोवमान केलो. राज्यपालाची वर्सभरांत कोंकणी शिकून उलोवपाची तयारी. सत्काराक 11तले कितलेशेच आमदार मंत्री पावलेच ना. या देशाचे एक थोर विचारवंत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी म्हटलं, जोपर्यंत या समाजाचो शेवटच्या पंक्तीक आशिल्लो मनीस दिन दुबळो जाका कोणाक आधार ना, हो मनीस जेन्ना स्वावलंबी जाय पर्यंत ताका वयर काडपाचें काम हे आमचे सगळ्यांचे आसा. जोपर्यंत तो आपल्या मनाची उबा जावना तर समाज सुदारलो अशें आमी केन्नाच म्हणूंक शकची ना. 14 एप्रिल ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आमी मनयली आनी त्या जयंतीच्या निमित्तान आमी परत एकदा आमी म्हणटा की मानवतेचो हो धर्म, जाती धर्माचो भेदभाव, चातुर्वर्णाचो भेदभाव हो सायडीक दवरून आमी सगळे मनीस एक आसा. आनी म्हाज्या फाटल्या 3 वर्सांचो कार्यकाळ मुद्दामून काडून पळयात की FRC केसीस सोडोवपाचो प्रयत्न जर कोणी केला आसत जाल्यार पयली फावटी म्हाज्या सरकारांत केलात. गोविंद गावडे म्हाज्या बरोबर आसा. कारण 10,000 केसीस आशिल्ल्यो, एकूय केस आयज पर्यंत सॉल्व जावंक नाशिल्ली. हांव आनी गोविंद गावडे ह्या दोगांयनी इनिशिएटिव्ह घेवन निदान 500 केसीस सुटावे जाल्यार 10,000तल्यो ही सुरवात आसा. आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नाशिल्ल्यो. आमकां विश्वास आसा फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सां मदीं जवळपास 5,000 केसीस सुटावे जातल्यो. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो रानां जंगलांत रावता, इतकी वर्सां तो फॉरेस्ट रायट केसीस खातीर झगडटा, त्या 5,000 लोकांक आपला हक्काचो जागो मेळटलो हे हांव ठामपणे सांगूंक शकता. I'm not able to address you in that beautiful language, but I would give you a guarantee that I will not be strange to Goa, and I will try my level best to study about Goa and your beautiful language as well. Within 1 year from today, I will talk you in your beautiful Konkani language. That Gomantak Bhajan Mahasangh, a uniform platform for SC, ST and OBC. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतूय जावचें म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजे हिंदी संमेलनात उलयलो. कायद्याचें कामकाज कोंकणींतल्यानय जावचें म्हूण हायकोर्टाक बरोवन ते दिशेन यत्न करतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हिंदी अश्यो भाशा वापरपी गोंय खंय 4 भाशांचें राज्य. हमारे गोवा में हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था, वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है. दैट इज 1 स्टेप अहेड. वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है. आपकी बात सही है. जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच, गोवा ब्रांच है, उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है, उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है. हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे. इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए. मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट, लिखेंगे. आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में, खास करके हम 4 लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं. हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं. हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं. हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं, और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं. गुड फ्रायडे जालो. संवसाराबरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजूचे कश्ट आनी मरणाचो उगडास काडलो. सकाळीं भावार्थी इगर्जीत वचून जेजूच्या निमाण्या प्रवासाचे खुर्साचे वाटेंत वांटेकार जाले. पोन्ने गोंयांत से कॅथॅड्रल इगर्जीत कॅनन पाद्रीचें शेपडेचें पुरसांव जालें. आतां इस्टराच्या आयतार मेरेन मौनाचो काळ. भावार्थ्यांची उपास दवरून आंगवण. ये कुर्साचे लाकूड ताचेर आमचो सोडवोंडार उमकोडला.
खुरीस जुदेवांक एक लोजेचे आनी मोरनाचे हातयार असले, पूण जेसून ते आमच्या मोगा खातीर वेंगोन ओ खुरीस जे लोजेचे आनी मोरनाचे हातयार असलेले ते आमकां जोयताचे हातयार करून दवरले. आनी देखूनच आतां थोड्याच घडयां भितर आमी खुर्साक बसतले, खुर्साक नमस्कार करतले, कित्याक आमकां जेजूच्या पाटलावदरांक खुरीस म्हळ्यार जोयताची खुणां जावन आसा. आनी देखूनच आयज आमी खुर्साचेर एक सुपुल्लो नियाळ करू. पयले सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक एक मोगाची खुणां जावन आसा. जुदेव खुर्साक भियेताले कित्याक क्रिमेदोरांक खुर्साचेर मारताले. खुरीस लोजेची खुणां, मोरनाची खुणां जावन आसा. पूण जेजू कितें करता? ही लोजेची खुणां आमच्या मोगान आनी आपल्या बापाच्या मोगान वेंगोयता. देखून खुरीस आमकां प्रिती मोगाची खुणां करून दवरता. म्हादय अभयारण्यात वाघ भोंवता तो खंय स्थायीक न्ही, तो यो वच करपी म्हणून राना मंत्री विश्वजिताचो दावो. लोक उलयता ताका अर्थ ना, व्याघ्र वाठार करपाचो खंय प्रस्नूच येना. विश्वजीत खंय रानां भोंवन जाणा. वाघांक विख्ख घालून मारिल्ले केशीची अजून चवकशी जाल्ल्या. पर्यावरण जाणकार म्हणटात 2 अभयारण्यांनी मेळून 3 वाघ. राना मंत्री अज्ञानी. मोल्याच्या बॉर्डरीक बी आमकां दिसता केन्ना केन्ना ते भायल्यान कर्नाटकाच्यान येता. वेस्टर्न घाट असल्या कारणान तो कॉरिडोर जो नॅचरल कॉरिडोर त्या कॉरिडोरांतल्यान येवन ते भायर सरता. पूण रेसिडेंट वाघ म्हणटात ते आयज पर्यंत एस्टॅब्लिश जावंक ना फॅक्ट. दुसरी बाब टायगराचो सर्वे करपाचो वेगळो विशय आसता. सेन्सस टायगराचो काडपाचो तो वेगळो विशय आसता. कांय लोक केन्ना केन्ना कितें करता तांकां तें समजना आनी ते लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न की हो जो वाघ म्हणून हांव आयकला खूब दीस, तो कॉरिडोरच्या माध्यमांतल्यान गोंयान येवन परत भायर सरता. रेसिडेंट वाघ म्हणटा तेन्ना गोंयान गरज ना टायगर रिझर्व करपाची. आनी हांव जो पर्यंत मंत्री आहा तो पर्यंत टायगर रिझर्वचो विशय हांगा येना. कांय लोकांक आवडटले म्हाजे फर्म अँड बोल्ड स्टेटमेंट्स, केन्ना केन्ना कांय लोकांक आवडचे ना. फाटी जेन्ना एक केस जाल्ली की जेन्ना वाघाच्या पिल्लांक विष घालून मारले, सोर्सीसा कडल्यान कळटा की ती केस अजुनूय पेंडिंग आसा. ना असले जर कितें घटना जर जाल्यार ह्यो सगळ्या घटनांचेर चवकशी ऑलरेडी चालू आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान हांवें ऑलरेडी आमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की कसल्याच परिस्थितीन आमी कसलेच विशय आमी हायड करचे ना, कसलेच फॅक्ट्स आमी अवॉइड करचे ना लोकांक दिवपाक. सगळें ट्रान्सपरंटली तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोंयांत वाघांचो अधिवास आसा. पर्यावरण जाणकार म्हणटा राना मंत्र्यांक वाघा विशीं ज्ञान ना. 70 आनी मोल्या वाठारांत 3 वाघ स्थायीक आसात. वाघाची राखण करूना जाल्यार आमकांच त्रास जातले. परिसर आसा, गोंयाचो वाठार जो आसा हो वाघा खातीरूच अधिवास आसा. आनी एखादो अधिवास आसाप हे आनी त्या अधिवासान वावर करप हे त्या वाघाचे नैसर्गीक अशे हक्क आसा. आनी हो हक्क हिरोवपाचें काम गोंय सरकार करीत आसा. आनी त्या खात्याचे मंत्री जे आसा हे पुराय तरेन अज्ञानी आसा आनी अज्ञानपणाची लक्षणां तेंच्या एकंदर वक्तव्यान दिसता. आमी म्हणटा की तुमी टायगर रिझर्व करूं नाकात, पूण तुमी वाघाचो नैसर्गीक हक्क जो आसा ताका जगपाचो तो नाकारूं नाका. वाघाची राखण केलीच जाल्यार झरमे सारको गांव जो आसा, सुखा समाधानान नांदता गांव, तो गांव उरतालो. जंगल जर नश्ट जायत, ह्या परिसरांतले वाघ जर नश्ट जायत जाल्यार आमी समजपाचें की आमचे उदकाचे स्रोत, आमचे राबितो करपाचे स्रोत हे नश्ट जाताले. तितून आमच्या जगण्यांक नाका नाका तसली संकश्टां निर्माण जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. दाबाळ बेतोडे दूधसागर न्हंयचेर पिकनिकेक गेले गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 9 जाणांच्या ग्रुपाचेर आकांत. 2 जाण बुडले. वास्कोचे संतोष देसाय म्हणटा त्या 23 वर्साच्या भुरग्याक साल्वार केलो.
सिरियस आशिल्ल्यान सोंपतोच जीएमसींत व्हेलो. दुसरो बेतोडेचो 21 वर्सांचे योगानंद गावडेची बॉडी सोदतना मेळ्ळी. इंटरनेटा वेलो फॉरेनरांचो चोरिल्लो डाटा घेवन मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचो स्टाफ म्हूण सांगून फॉरेनरांक लुटपी टोळी पर्वरे पुलिसांनी धरली. ही टोळी पिरळणा भाड्याच्या रुमांत फेक कॉल सेंटर उगडून कर्म करताली. चोरयेच्या डाटाचो वापर करून ही टोळी फॉरेनरांक सॉफ्टवेअर अपडेट करता, एंटीव्हायरस इन्स्टॉल करता म्हूण सांगून तोपी घालताली. पर्वरे पुलिसांनी पिळर्णा सावन चलपी फेक कॉल सेंटर एक्सपोज केला. गुजरातांतल्या 5 सायबर फ्रॉडस्टरांक उखल्ल्यात. जेफ खान पठाण, कुणाल केतनभाई गुप्ता, मन कुमार कुर्मी, जयदीप सरोज आणि अयाज खान 5 जाणांची टोळी. इंटरनेटार लोकांचो चोरिल्लो डाटा आसता ताचो हे 5 जाण लुटपाक वापर करताले. पुलीस तपास करतना दिसला ते अशें. कॉल सेंटराची सुवात 2 म्हयन्या फाटीं भाड्याक घेतिल्ली. 40-45 दीस जाले फेक कॉल सेंटर चलताले. चोरयेचो डाटा विकपी वेबसायटी वयल्यान फॉरेनरांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आयडी हेर म्हायती एकठांय करप. तांकां कॉन्टॅक्ट करून मायक्रोसॉफ्टाचो स्टाफ उलयता म्हूण सांगप. सॉफ्टवेअर अपडेट करपाच्या नांवान वा एंटीव्हायरस घालपाच्या नांवान तोपी घालप. तपास एजन्सींक तांची लिंक मेळूंक जायना म्हूण नागोन आयिल्ले पयशे वेगवेगळ्या बँक अकावंटांत ट्रान्सफर करताले. सध्या 5 जाण पुलीस कस्टडीत आसा. शेनवारा तांकां परत रिमांडाक कोर्टा मुखार उबे करतले. रॅकेट उस्तप चल्ला. पुलिसेक टोळयेची आनीक कस्टडी लागतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 2024 बीजेपीचे तिकेटीर लोकसभेक रावपाची खासदार श्रीपाद भाऊची तयारी. थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना. थोड्यांची रावपाची इत्सा दिसता. पूण पक्ष आनी लोक सांगा मेरेन खासदारकेची सेवा चालूच उरतली म्हूण केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ दिवचले मावळिंगे भौशीक कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. 1999 सावन सेगीत बीजेपीचो उत्तर गोंयचो सीट हाडपी बीजेपीचो मॅरेथॉन राजकारणी श्रीपाद भाऊ अजूनय रेसीद आसा. लोकांच्या इच्छेन आनी पार्टीच्या आदेशान खंय सुरू केल्ली सेवा ह्या फुडें तो चालूच दवरतलो. बीजेपीत कांय जाण लोकसभेक भाशींक बांदून तयार जाल्यात. तांकां भाऊचे शिनाल. शंका आसता आतां म्हाका एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें त्यामुळे हांव ताजेर फुडें रावची ना अशें कोणाक तरी मनां आसता. पूण म्हाकाय एक संदी मेळची प्रत्येकाक मेळूंकूच जाय. परंतु जोपर्यंत पार्टी किंवा जोपर्यंत तुम्ही म्हणचे ना तोपर्यंत हे सेवे खंयच खंड पडची ना. येणाऱ्या आता 1-2 वर्सांनी परत निवडणूक जातली आणि जी कितें पार्टी आमकां सांगतली आणि तुम्ही सांगतले तोपर्यंत हे काम अखंड चालू उरतलें हे मुखार उतर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पंजाबात आपाचे सरकार येतनाच कोंत्रादी कामगारांक रेग्युलर केले. गोंयांत मात कोंत्रादी कामगारांक घरा धाडपाचें काम बीजेपी करता आपाचो आरोप. आझाद मैदानाचेर बशिल्ल्या IPHBच्या कामगारांक एक विरोधी पक्ष वचून मेळत आसात. काँग्रेसी उपरांत वासपुसेक आप आनी RG पावले. आरोग्य मंत्री म्हणटा कोर्टाची ऑर्डर सरकार कांयच करूंक शकना. IPHBच्या कंत्राटी कामगारांचो इशू आझाद मैदानार पावला. नव्या सरकारात पयले धरणे. विरोधक एक करून आझाद मैदानार हजेरी लावंक लागल्यात. काँग्रेस वचून आयली. शुक्रारा आप आनी RG पावले. ऑलरेडी आमचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे गोंयांत आसा तुमचे सारखे आझाद मैदानात येवपाक लागले. पंजाबाक कितें जालें? पंजाबाक आम आदमी पक्षाचे मुखेलमंत्री भगवंत मानान अनाउन्समेंट केला की जे 35,000 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर पंजाब सरकारान आशिल्ले तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज केला. कोण थंय आंदोलन करपाक एजिटेशन करपाक खंयच्या मैदानार वचूंक ना. आम आदमी पार्टीच्या सरकाराक काम करूंक जाय आनी काम करूंक जाय जाल्यार लोकांची सेवा करूंक जाय जाल्यार तुमच्या सारके लोक जाय न्ही काम करपाक, सेवा करपाक. सो तुम्ही आम आदमी पार्टीच्या सरकाराक खूब म्हत्वाचे पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तुमकां कांयच म्हत्व ना. तुमकां काडून उडयलें. सॉल्व करूंक जाल्लें कित्याक फक्त 28 जाण आसा आनी तुमी समज 28 जाणांकूच फिक्स करूंक शकना. तेंच्यांनी 9 वर्सां काम केलां, कोविडाच्या टायमार काम केलां. आयज तांकां अक्षरशः रडटा ती. इतलें काम करून इतले त्रास करून आनी सडनली तुमी तांकां सांगता तुमकां आतां काडलें म्हणून.
थोड्यांची एज ऑलरेडी 50 क्रॉस जाल्ली आसा, थोड्यांची 45 जाल्ली आसा आनी सडनली तांकां खंयच्यान काम मेळटली. मात गव्हर्मेंटाचें आयज कितें जालां, आयज ते निग्लेक्ट करून उडयता, कारण तांकां आयज सत्तेचो जो वापर आसा तो कसो करपाचो तो खबर ना. आयज सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंच्यांनी न्याय दिवपाक जाय आसलें तें कळना तांकां. IPHBच्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचे सरकार खंय कांयच करूं शकना. निर्णय कोर्टाच्या अर्दी प्रमाण म्हूण आरोग्य मंत्री सांगता. काँग्रेसीक खंय काम ना धंदो. हो जो विशय आशिल्लो हो कोर्टान गेल्लो. कोर्टान निर्णय जो गेला सबज्युडिस मॅटर आशिल्लो तो, आनी कोर्टान जे डिसिजन घेतला तेजे भायर आमी वचूंक शकना. आनी मेन म्हणजे कित्याक की जे कितें कोर्ट निर्णय घेता आनी कोर्ट निर्णय एकदां घेतकूच इट इज बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट. अँड सेम टायम दॅट देर वॉज अ मॅटर दॅट हॅज बीन डिस्कस्ड बाय द कोर्ट अँड कोर्ट डीड नॉट फायंड एनी मेरिट इन दॅट मॅटर. आयज कांय लोक वचून ते लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता. त्या लोकांचे बी कांय लोक आसतले भितर ते डिपार्टमेंटान आनी तेणी विचार करचो पडटलो ते कितें जाय ते. आनी म्हणून बेश्टे कितें वचून भडकोवपाक प्रयत्न हे करूं नये. आनी मेन म्हणजे कितें हांवें पळयलां काल काँग्रेस पार्टीक काम धंदो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज फाल्यां गोंयांत जगलां गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान उक्तायला. उणे दाबाच्या पट्ट्याक लागून कर्नाटकांत मध्य भागांत ढग तयार जाल्यात. ते खंय गोंयांतय पावतले. 17 तारखेसावन फुडले 3 दीस हवामान ड्राय आसतलें. परत 22 ते 28 एप्रील मजगतीं पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान केला. Formation of thunderstorm clouds near interior Karnataka side और कैसे those clouds approached Goa region और कैसे पूरा गोवा में almost 75% of the land area as 3 spells कैसे rainfall clouds गोवा को cover किया. तो in this particular season, particularly in these 2 to 3 weeks, जैसे ही रेनफॉल होता है तो उसके साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के भी चांसेस हैं. जो ट्रफ था वेस्ट विदर्भा से इंटीरियर कर्नाटका वाला वो अभी भी वीकेंड स्टेज में है. तो इसके कारण आज और कल भी ये क्लाउडिंग और लाइट रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है गोवा के ऊपर. तो इन शॉर्ट टुडे एंड टुमारो 15th and 16th IMD has issued possibility of rainfall or thunder shower over Goa. As of now, IMD has issued dry weather from 17th onwards for 3 days. In the next week, starting from around 22nd, ending at around 28 April, तो उस वीक में भी वापस रेनफॉल एक्टिविटी जो अभी येस्टरडे हम एक्सपीरियंस किए, नहीं तो पास्ट वीक में हम एक्सपीरियंस की उसी तरह की एक्टिविटी और एक बार पिकअप होने के चांसेस है इन द वीक आफ्टर दिस वन. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.